सगळ्यांक पयलीं शिवजयंतीच्या तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। आयज तिथी प्रमाणे आमी सगळे जाण शिवजयंती साजरे करपाक येयल्ले आसा। फाल्गुन वद्य तृतीया ह्या शुभ दिनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जन्म जाल्लो आणि तेचीच याद म्हणून आमी ही शिवजयंती हांगा साजरी केल्ली आसा। छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या प्रतिमेचे आमी पूजन केल्ले आसा, तशेंच जे शस्त्र आसा तेजे पूजन जाल्ले आसा। आणि सगळ्यांक महत्वाचें म्हणजे आयज हो जो दीस आसा सगळ्यांक हो एकदम पवित्र असो दीस आसा। आणि आमकां खबर आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य येदे व्हडले आसले, तेंचे जो पराक्रम येदे व्हडलो आसलो, तेंचो शौर्य येदे व्हडले आसले की प्रत्येक जाणान तेज्या कडल्यान प्रेरणा घेवन आपलें जीवन फुडें वचपा जाय, ही संकल्पना समोर धरून फुडें वचपा जाय। असो विषय खूबदां येता की छत्रपतीची शिवाजी महाराजांची 19 फेब्रुवारीक जयंती करतात, आयज तिथी प्रमाणे करतात। कालूच म्हाका कोण तरी एकटो मेळ्ळो म्हणटा अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांची 19 फेब्रुवारीक जाली, आयज कित्याक? म्हाका तर दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य येदे व्हडले आसले, तेंचे शौर्य येदे व्हडले आसले, तेणी समस्त लोकां खातीर येदे व्हडले कार्य केले, हिंदू साम्राज्य उबें करपाक येदे व्हडले कार्य केले की छत्रपती शिवाजी महाराजांची 365 दीस सुद्दां आमी समाज याद केले। शिवाजी महाराज की जय। सो 365 दीस सुद्दां छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आमी स्मरण केले आणि एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो गूण आमी समाज घेवन आपले जीवन समाज फुडें वचपाक लागले जाल्यार खऱ्या अर्थान ती शिवजयंती जातली। आयज छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आसा आणि ह्या जयंतीक तिथी प्रमाणे आयज आमी हांगा सगळे आमी आयज हांगा आमी ह्या भागान कारसोड आयज आमी सगळे मेळ्ळ्ले आसा। एन तो राजा म्हणून ताका आयज ताका क्राउन केल्लो आसा। ताणें आपलें लायफ आनी आपलें काम आनी रिलेशन वीथ गोवा ताणें सारकें तें दवरलेलें आसा। त्या खातीर आयज प्रत्येक गोंयान आयज हो दीस जयंतीचो दीस जावन आसा जो सगळे आपलो दीस आयज मनयतात। गोंयान न्हू देशभर पासून आयज ताचें सेलिब्रेशन आयज सगळे आयज आमी करीत आसात। सगळ्यांक खबर आसा की आमचो शिवाजी महाराज ताणें कामा बद्दल आयज सगळे ताचें काम केले बद्दल आमचे यूथ आमचे जे गोंयान यूथ एंड दिसान यूथ ताचें काम आनी तें जीवन तें कोणें फुडें व्हेल्लें तांच्यानी धरून करून आमी तें काम फुडें व्हरपाची गरज आसा।